हांव एल्विरा कुर्तोरीम कॉन्स्टिट्युएंसी RGP सेक्रेटरी आनी आमी कॉन्स्टिट्युएंसी तो इश्यूज कितें आहाय ते तुमचे मुखार दवरता. आमगे पंचायतीन आम जायते कंप्लेन्स कोताय. आमगे सायडीन कितें आमकां लोकां कडच्यान कितें कंप्लेन्स येता तेन्ना आमी ते पंचायतीन इनवर्ट कोताय. बट हूंय तरी आमगे कंप्लेनाचेर एक्शन जायना ना म्हूण आमकां पंचायती कडच्यान रोखडो रिस्पॉन्स मेळना. म्हयनो वयता 2-3 म्हयनो वयता आमकां कांय रिस्पॉन्सूय ना. सो हे कारणाक लागून आमी काल BDO मेळ्ळी. ओके, हांव एज अ सेक्रेटरी आनी आमगे कुर्तोरीम कॉन्स्टिट्युएंसी RGP प्रेसिडेंट फ्लावियान आमी BDO मेळपाक गेल्ली रिगार्डींग ऑल दीस इश्यूज. लायक कित्याक लागून सेक्रेटरी आमकां रिस्पॉन्स दिना तो आनी कायद्या प्रमाणे तेणें कितू टायमा भितर आमकां रिस्पॉन्स दिवपा जाय तो. सो थिंगा BDOन सांगिल्ले ते भाशेन विदीन अ मंथ एटलिस्ट अ मंथ तेका टायम दिवपा जाय. आफ्टर अ मंथ तेणें रिस्पॉन्स दिवपा जाय. आमी कितें कंप्लेन कोताय बा आमी कितें प्रपोजल्स घाताय तेजेर तेणें आमकां रिप्लाय दिवपा जाय. तेजेर कितें एक्शन घेयलो आहा, तेजेर कितें करपा जाय हें आमकां पंचायती कडच्यान येवपा जाय. बट एसो कितें आमकां आजून मेरेन जाल्लें आमगे पंचायतीन दिसना. जितले लेटर इनवर्ट केले आमकां CC मेळपा भोव कोठीन हिंगा. ओके, सो आयज आमगे फोर्टनायट मिटींग आहली आनी आमी सोगले एक्शन टेकन बी सोगले आमी गेले ते म्हयन्यान गायलो ते आतां हे म्हयन्यान फोर्टनायट मिटींग ते सोगले डिस्कस जाले. आतां एक्शन टेकन आमी कित्याक मागलोले, आमी मेया म्हयन्यान ग्रामसभा प्रपोजल्स आहले आमगेले 9 प्रपोजल्स आहले. तेजेर कांयच टील डेट तेणी आमकां CC एक सुद्दां केलो ना. कितें काम जालां तेजेर कितें एक्शन घेयलां कांय आमकां एक CC केलो ना. एक फावट केले जाल्यार ते आमकां इन्फॉर्म कोनाय. सो तेजेर हांव एक्शन टेकन मागील म्हूण आनी मे बी काल आमी डिस्कशन करून BDO कडसून तेंकां कितें कॉल येयलो म्हूण तेजेर आयज गोडे सारकी सिरियसली तेणी बरे भाशेन डिस्कशन केलां. आतां हेजे मुखार चोवपाचें तें खरें आमकां इनवर्ट कोताय हेजेर कितें एक्शन घेयलां आनी कितें घेवपा आहा जें कितें आयज मिटिंगेर डिस्कस केलां तें आमकां CC कोताय काय ना तें आमकां मुखार कोटलें. आमगे प्रपोजल्स आहले पयलीं म्हणल्यार आमगे VDC कमिटी. VDCन जायते कमिटीज काडपा आहाय. तितूंतले फकत 11 कमिटी आमगे पंचायतीन काडलो आहाय आनी स्पेशली वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी ही मस्ट आसपाकू जाय GPDP रेडी कोत्ते दोन आनी तीच कमिटी आमगे आजून देखून काडलो ना. आनी हेजे विशीं तेंकां ऑलरेडी मेमोरेंडम BDO कडसून ऑगस्टान गेल्ले आनी विदीन 7 days तेणें रिप्लाय दिवपा जाय आहली पंचायतीन. आयज ऑक्टोबर 31 आजून मेरेन पंचायती कडच्यान BDO कांय रिप्लाय येयलो ना. सो काल जेन्ना आमी BDO मेळ्ळे तेन्ना तेणें सांगलें आपूण तेका आनीक रिमांयडर दिता ना जाल्यार आपूण शो कॉज धाडटो म्हूण तेका. सो आमी रावताय कितें तरी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतो म्हूण कित्याक हिंग खंय तरी आळशीपणां जाताय ती दिसता. एक VDC इशू जालो आमगे मायग्रंट व्हेरिफिकेशना लागून आमी गायलोले प्रपोजल तेजेर सुद्दां आजून मेरेन कांय जालें ना. लास्ट ग्रामसभा तेणें डिसायड केला एटलिस्ट 3 पंचायतीन ते मायग्रंट व्हेरिफिकेशन करून प्रेजेंट कोतो म्हूण नेक्स्ट ग्रामसभाक. सो एज प्रोसेसूय हूंय पावल ते आमकां मुखार कोटले. आजून मेरेन आमकां कांय इनवर्ट केलो ना. तो प्रोसेस चालू केला कितें केला आमकां कांय CC आजून मेरेन येयलो ना. तेश कोन्न आमगे आनिकूय प्रपोजल आहले फ्रिजर बॉक्स मागीर ग्राम स्वराज पोर्टल मागीर आमगे पांचबाटा इशू आहा तो. ओके, इवन दो MLAन ते आडायन दवरलो आहा बट थ्रू पंचायत कितें एक्शन घेता तें आमकां कळपा जाय. आमगे हेल्थ एक्शन घेयना वा आमगे MLA आडायत म्हूण पंचायतीन कांय कोरप ना ओगे रावपाचें काय म्हूण आमी क्वेश्चन केलें तेदोना तेणें सांगलें आपूण इंजिनियर धाडून इन्वेस्टिगेशन कोतो म्हूण तेजें कितें कोरपा जाय तेजे उपाय कितें काडूं जाता ते. बट आजून तेजेर आमकां सोल्युशन मेळ्ळो ना. कितले म्हयने जाले आमी हेजोय फॉलोअप कोताय. मागीर स्पीड ब्रेकर रोड इशू ओके जायते आमी कंप्लेन्स गेलो आहाय. सो आमी रावताय हेंग कोसून कितें तरी एक्शन जातो म्हूण. मेन म्हणल्यार आमगे आनीक एक इशू आहा हिंगा आमगे सेक्रेटरीन मॅनिप्युलेशन केलो आहा. लायक रेजिस्टर आहा तेजे मेन पेज आहा ती कारण एक पेजू मिसींग आहा. मेन रेजिस्टर जो मिनट्स ऑफ मिटींग बरयताय तितून एक पेजू मिसींग आहा आनी एक मिनट्स ऑफ मिटींग चेक केल्यार तितून एक पेज ॲड केलो आहा तितून पेज नंबरू ना. सो हेजे विशीं सुद्दां आमी BDO कंप्लेन गायलो आहा. ओके, आनी आमगे आनीक विलेजरानूय गायलो आहा. तेगे फाल हियरींग आहा बट आमकां आजून नोटीस येयलो ना. आमी ते हियरींग अटेंड करपाचें काय ना ते. बट हेजेरूय आमी स्ट्रिक्टली रावतली. कितें एक्शन घेत ते आमी चोयतली मुखार. कित्याक एसो आमी
मॅनिप्युलेशन करप वा मिसयूज करप आपल्यागे पावर्साचे हे आमी टॉलरेट करपा नाय. आनीक एड करपा आहलें, सगळी मिटींग जातरी एंडिंगाक फोर्टनायट मिटींग काबार जातरी एंडिंगाक थोडे पंच आपल्याक कित कित गरज आहा ते आपल्यागे वॉर्डान ते डिस्कस कोत्तालीं. लायक कोणा स्लॅब्स जाय, कोणा कॉन्वेक्स मिरर जाय. आतां कॉन्वेक्स मिरर हाडलोले मार्चा म्हयन्यान. ओके, सो आम ते मिनट्स आम ती रेजिस्टराचेर चोवपाक गेल्यार आमकां एप्रिला म्हयन्यान परचेस केलो ते आमकां मेळटा प्रूफ. आनी तीच पेज ती खूंय आमकां आफ्टर दॅट पेज मिसींग आहा ती. आतां तेजें डिस्कशन इतू म्हयन जायनासतना आयचे मिटिंगे डिस्कशन जाता आपल्यागे वॉर्डान अमके कॉन्वेक्स मिरर जाय, अमके स्लॅब्स जाय. ओके, मे बी अशें म्हाका दिसता आम RTI घायले म्हूण हेजेर डिस्कशन आयज जालें काय. ओके, आमी रिसंटली एक RTI घायलो आहा. इतली जे स्लॅब्स तेणी घेयलाय ते हूंय डिस्ट्रिब्यूट केले, सगळे वॉर्डान सारकी इक्वली डिवायड केले. गरज थिंग घायलो आहाय काय ना. कॉन्वेक्स मिरराचोय तेंगे गोंदवळ जालो आहा. तेजेर कित आम सारकी आमगे RTI रिप्लाय येतरी आम उलयतो तेजेर. बट 5 रुपया मेळपा त्यो वस्तू 100 रुपया घेयलो आहाय. एसो सिच्युएशन हिंग आमगे जालो आहा. बट आम आजून कांय तेजे कमेंट माना, आमकां प्रूफ मेळ्ळो बगत. बट मे बी ते RTI घायलो म्हूण तेजेर आयज डिस्कशन जालें काय वॉर्ड वायज डिस्ट्रिब्युशनाचें, हें म्हाका दिसता. सो हूंय तरी आम कंप्लेन घातरी हो पंचायत मातशें हूंय तरी उठोता एशें आमकां कळोन येता हे सगळे डिस्कशनाचेर.